मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. वाळवंटी न्हंय बेमोसम पावसाक लागून ओव्हरफ्लो. साखळी आनी दिवचल ह्या मध्यमवर्ती वाठारांत हुंवाराची भिरांत. दोनूय सुवातेर आसा नदर. संबंधीत अधिकाऱ्यांचो परिस्थितीचो नियाळ. कारीन दिली दुचाकीक धडक. मडगांव पोस्ट ऑफिसा लागसरची घडणूक. स्कूटर चलोवपी जखमी. हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. मुख्यमंत्र्यान 15 दिसां भितर सगळे रस्ते जाग्यार घालपाचे दिल्ले उतर. पूण परिस्थिती जैसे थेच. पार्शे वायदोंगर ते तुये मजगती रस्तो पुराय पिड्ड्यार. सातत्यान कागाळी करूनय संबंधिताची आडनदर. थळावे बरेच फुर्योज. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वाळवंटी न्हंय बेमोसम पावसाक लागून ओव्हरफ्लो जावन व्हांवपाक लागला. साखळी आनी दिवचल ह्या मध्यमवर्ती वाठारांत हुंवार वा लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. संबंधीत कर्मचारी दोनूय सुवातेर सतत नदर दवरून आसात. म्हायती प्रमाण परिस्थितीचो नियाळ सुरू केला. हे विशीं आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकारान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. सध्या जो अनसिजनल पावस पडटा आता सध्या नोव्हेंबरची पहिली तारीख आसा आनी ऑक्टोबराच्या फाटल्या विकाक खुबसो पावस पडलो. त्या खातीर सरकारान जे WRD डिपार्टमेंट आसा तांकां सतर्क रावपाचे आदेश दिल्ले आसा. त्या कारणाक लागून दिवचल तशेंच साखळे हांगा जे पंप स्टेशन आसा WRDचे ते चालू केल्ले आसा. पूण तशें सिच्युएशन सगळें कंट्रोलान आसा. मार्केटान बी तशें उदक वचूंक ना अशें आमकां कळ्ळां. आतां आमी दिवचल न्हंयच्या थंयसर आसा आनी WRDचें स्टेशन आसा थंयसरूय पंप लावन ते उदक जें आसा एक्सेस उदक आसा ते भायर काडीत आसा. पूण तशें सिच्युएशन कांय सगळें कंट्रोलान आसा. खंयच फ्लडींग अशें जावंक ना. तशेंच साखळे मार्केटानूय उदीक वचूंक ना अशें कळ्ळां आमकां. कित्याक तर पंप जे सामके चालूच आसा तांचे आनी उदक भायर काडपाचें काम सद्या चालू आसा. पूण आतां हांगा दिवचले पळयल्यार तांच्यांनी जे पंप लायला तशेंच जनरेटर हाडून जे 24 वरां तांचे मॉनिटरींग चालू आसा हांगासर दिवचल न्हंयचेरूय. आनी जे अनकंट्रोल सिच्युएशन जावंक शकता ताचेरूय तांचो कंट्रोल आसा. कित्याक तर हांगाचे WRDचे पर्सनल आहा ते सामके थंय ते आपलें काम करीत आसा आनी 24 वरां ते हांगा आसतात. तशेंच साखळे आसता अशें कळ्ळां आमकां. कारण पंप स्टेशन तेंच्यांनी चालू केल्या उपरांत जे एक्सेस उदीक आसा ते भायर उडयतात. ते आतां सद्या पावस थारलेलो आसा आनी लो टायड तशेंच हाय टायडूय जाता. त्या खातीर तांचे जे मॉनिटरींग आसा ते सामकें चालू आसा. ताका लागून जे सिच्युएशन आसा ते कंट्रोलान आसा अशें आमकां कळ्ळां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. मांद्रेच्या आप फुडाऱ्यांनी पार्शे वायदोंगर ते तुये मजगती रस्तो पुराय पेड्ड्यार जाल्ल्यान तिडक उक्तायली. सातत्यान कागाळी करूनय संबंधितांनी हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. आपाचे बीजेपीचे मोहिमे उपरांत आनी मुख्यमंत्र्याक पत्रां पावयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान 15 दिसां भितर सगळे रस्ते जाग्यार घालपाचे उतर दिल्ले. अजूनय पार्शेच्या रस्त्यांचो अतापता ना. आपान हो मुद्दो परत मुखार हाडून रस्ते जाग्यार घालपाची मागणी केल्या. फाटल्या दिसांनी तुम्ही ऐकलेच आसतले आमी बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली आनी तेजे वरसून आमी 1 लाखा वरसून सिग्नेचर कॅम्पेन केल्या उपरांत पत्रकां आहा ती CMच्या ऑफिसान दिली व्हरून. आणि त्या वेळार CMन कितें सांगलेले की 15 दिसां भितर सगळे रस्ते परत निवळ करून दितले. जे खड्डे आहा ते बुजोवन दितले म्हणून. पण म्हाका दिसता हांव जशें आतां मतदारसंघान आसा आनी हांव हे पळयता की हांगासर वायडोंगराचे जे रस्ते आहा पळय यांचे खड्डे पळयशे जाल्यार तुमकां दिसतो ना हांगा रस्तो खंय आहा पळय तो. म्हाका तुमी जस्ट सांगचें एका रस्तो म्हणटा काय एका खड्डे म्हणटा पळय ते. प्रत्येक जण हांगासून पास जाता पूण कोणाकूच अशें दिसना की ह्या रस्त्या बद्दल आपल्या आमदाराक या पंचांक सरपंचांक सांगचें की बाबा हे रस्ते करून दिवचे म्हणून. म्हाजी अशीच मागणी आसा सरकारा कडेन खास करून CMा कडेन की जे तेंच्यांनी उतर दिलेले की 15 दिसां भितर जे ते रस्ते करून दितले म्हणून
मांद्रे मतदारसंघात अजून पासून एकूय रस्तो अजून करून घेवंक ना। हे मतदारसंघ कित्याक फाटी दवरला तेंच्यांनी रस्ते करपा खातीर ते म्हाका कळना। पळोवंक अशें जाल्यार पारशा मांद्रे अख्खे मतदारसंघान रस्ते तशेचे तशे आसा, सगळ्याक खड्डे पडलेले आहा। एक विनंती करता, नम्र विनंती आहा लोकल लेवलाच्या लिडरांनी तशेंच आमदारांनी आमचे सांगचे, सीएमान जे सांगला की 15 दिसांनी करतले ते खंयचे 15 दीस हे विचारून घेवन तेजेर मातशें थोडेफार काम करचें। आता हे मदल्या पडलेल्या पावसान तुमकां दिसता ह्या खड्ड्यांनी उदक भरला पळयात, हांगा रस्तो खंय दिसता तुम्ही लक्ष दिवन पळयात, ह्या रस्त्यांक उदकूच दिसता फक्त रस्तोच दिसना। आज हे मांद्रे मतदारसंघात जे होणे पडले ते चेअरमॅन सांगलेले 15 दिसांत सारखे करून दिता म्हणून काम चालला। ते रस्तो रुंद करपाचे, आमकां जाय ते रस्त्याक होणे पडलेले ते सारखे करून दिवपाचे। आता तेचेर कोण लक्षात दिना ना आणि त्यांचे काम ते रस्तो रुंदीकरणाचेर चल्ले, तर त्यांच्यान बेगिनात बेगीन हे होणे सारखे करून भरून दिवपाचे। ॲक्सिडंट वाढत असतात दिसान दीस। आता सुद्धा आम्ही हांगा येयले, आता ॲक्सिडंट जाता आता वाटावले, आम्ही सुद्धा वाटावले तेतून। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि मुझेब शेख। घेऊया एक लहानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मारुती ओमनी व्हॅनीन मडगाव पोस्ट ऑफिसा लागसर दुचाकीक धडक दिली। स्कूटर चलोवपी जखमी जाला, ताचेर ऑस्पिसियो हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। हे सुवातेर स्पीड ब्रेकर वा रमलर्स घालपाची मागणी नेट धरता। पळोवयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता आमी आसात ते मडगांव आसात आणि मडगांव आमचे फाटल्यान जे पुलीस स्टेशना ऑपोजीट जे 4 रोड आसात, ह्या 4 रोडाच्या जंक्शनाचेर आसात आणि हे खरें डेंजरस जे क्रॉस रोड आसा वो डेंजरस आसा आणि हांगा खुबशे हेजे पयलीं सुद्दां एक्सिडेंट जाले कडेन आसात। असो एक्सिडेंट जो आसा वो आज जाल्या आनीक हेतूंत एकटो जो आसा वो इंजर्ड जाले कडेन आसा। हांगा हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणलें जाल्यार जो स्कूटरवालो जो आसा वो मडगांव स्टेट बँके कडच्यान ओल्ड बस स्टँड जो आसा आनीक तुगेलो कोर्टा कडेन वचपाचे रोडाचेर मेन रोडा वयल्यान तो वतालो, खंय तरी क्रॉस करता आसतना एक मारुती व्हॅन जी आसा ही पळयनासतना भितर सरली आणि तेणें त्या बायकवाल्याक धपको दिलो। वो एक बायकवाल्यान तेणें आनी एक बायक आसली तेकाय धपको दिलो, पूण देवादेन तेका कांय जालें ना। फक्त वो जो मेन बायकवालो आसलो हेका तेणी धपको दिलो आनी तो इंजर्ड जाले कडेन आसा। तेका आतां 108 तेका ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा। हे खंय तरी आपल्या मडगांवचे पुलीस जे आसात हे थंय पावले, तेणी पंचनाम केलो आनीक फुडली इन्वेस्टिगेशन जे आसा हे मडगांवचे PI जो आसा वो करता। हांगा खुबशे ट्रॅफिक जाम जाता, हांगा खुबशी ट्रॅफिक लागले कारणान हांगा एक्सिडेंट हे जातात। खंय तरी हांगा स्पीड ब्रेकर या रंबल हे खंय तरी घालपाक जाय म्हणून मागणी आसा, पूण हांगा घालतले काय ना म्हूण तें पळोवपाक जाय। कित्याक आनी हांगा एवरीडे एक्सिडेंट जाता, वो एकच न्हय, हांव उदर सांगले त्या प्रमाणे खूब एक्सिडेंट जे आसात ह्या जंक्शनाचेर जातात। हांगा स्पीड लिमीट पूण तो कोण करना, प्रत्येक जाण आपूण वचपाक सोदता आनी फास्ट वचपाक लागले कारणान हो एक्सिडेंट आनी कालचो जो एक्सिडेंट आयचो आसा वोय सेम हेजे खातीर जाले कडेन आसा। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार हांगा कितें स्पीड ब्रेकर पडटा काय ना म्हूण तें पळोवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। भलायकी अधिकाऱ्यान म्हापसा पालिकेचो मांस आणि नुस्तें बाजार 7 दिसां भितर सील करून बंद करपाचो आदेश दिला। काँग्रेसीचे फुडारी स्वता अंमलबजावणीचेर देखरेख दवरतले। आमदार बेजबाबदार आणि आपल्या पदा खातीर अयोग्य असा काँग्रेसीन पत्रकार परिषद घेऊन तिडक उक्तायली। लास्ट स्टेप इशू कितें येता क्लोजराचो, हे मार्केट बंद करप खंयचो आता जो फूल आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो सुरू जाता बस स्टँड आसा थंयसून आमचे फिश मार्केट आसा थंय पर्यंत हो एंटायर आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स। तुम्ही जर हो एंटायर मार्केट कॉम्प्लेक्स पळयशीत जाल्यार लास्ट 5 वर्सान म्हाका दिसता बॅड टू वर्स आनी वर्स टू सामको एपिडेमीक टायप सिच्युएशन हाडून दवरतात। एक गटाराचे कवर चेंज जायना, पयल्या वर्सा केल्लें डिसिल्टिंग तेन्ना कोविड चालू आसलो म्हणून मार्केट एम्प्टी आसलें म्हणून डिसिल्टिंग केल्लें, तेन्ना तेज्या मागीर डिसिल्टिंग करूंक ना, रस्ते खणले तेजें रेस्टोरेशन करूंक ना। तशेंच आतां ही
मार्केटांसून जे रेव्हेन्यू जनरेट जाता, लिगल रेव्हेन्यू म्हणटा आमी, जे सोपो कलेक्ट करता, बाकीचे जे आमचे जे कमिटी करता आनी जे इलिगल आपले रेव्हेन्यू कलेक्शन करता तेजे उलयना. जे आमचे लिगल रेव्हेन्यू कलेक्शन करता खंयचोय सेक्शन मार्केटांतलो बंद करून दवरप, हितून आमच्या म्युनिसिपालिटीक लॉस कितलो जातलो रेव्हेन्यूचो हेचो विचार 10 तारखेक ज्या दिसा इन्स्पेक्शन जालें न्हू त्या दिसा चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन आनी मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन आनी सुपरवायझर ह्या सगळ्यांनी सिरियसली घेवन हे काम त्याच दिसा सुरू करूंक जाय आसलें. लोकांक त्रास जावपाक, रेव्हेन्यूचो लॉस जावपाक आनी इनकन्विनियन्स जो जातलो पळय, आतां सद्या मार्केटाची खराब परिस्थिती आसल्या कारणाक ऑलरेडी जे आमचे मार्केटान वेंडर बसतले ते सगळे कडेन स्प्रेड जाल्या. FDA सारकी ऑथॉरिटी जी म्हापशान म्युनिसिपालिटीच्या पेक्षा कमी तांकां रायट आसा, ती येवन जर हांगा चिकन आनी हेजी शॉपां बंद करूंक शकता, पण म्युनिसिपालिटी जी एक्चुली हांगा मोस्ट पावरफूल ऑथॉरिटी आसपाक जाय, तांकां जर हे आंधळेपणां जाला इतल्या वर्सांनी की तांकां आपल्या 5 मिटर समोरचे शॉप दिसना, 5 मिटर समोर फुटलेलो पायप दिसना आनी ते तेज्यो देखणी घेवन तेजे करेक्शन करिना जावं हे घेयना जाल्यार कित्याक ती म्युनिसिपालिटीचे आमकां ऑफिसर जाय. सो जर FDA येवन हांगा काम करता आनी म्युनिसिपालिटीक आमी कंप्लेन दिता, मसुंडेच्या ऑपोजीट हांवेंनूय कंप्लेन दिल्ली घराची, त्या शॉपान आयज ज्यूस विकता आनी आमदार डेली थंयसून ज्यूस घेत वयता. सो FDA जर त्याच्या सायडीकचे शॉप बंद करूंक शकता पणजेसून येवन ऑफिसर, जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर जावन थंयसरलो इवन त्या वॉर्डांचो कावन्सिलर हांवें त्या दिसा फोन केला, आपल्याक तितून पडपाचें ना म्हणटा. कित्याक पडपाचें? तूं जालो कावन्सिलर कित्याक? म्हाज्या ओन वॉर्डान जर हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता न्हू जाल्यार जें बरें जाता तेन्ना हांव जर रिबन कापोवंक वयता जाल्यार वायट जाता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी. जे हेल्थ ऑफिसर आसा अर्बन हेल्थ सेंटराचे दिनेश परब, तेंच्यांनी हें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें आनी असो एक रिपोर्ट आनी नोटीस इश्यू केली म्युनिसिपालिटीक. तो पर्यंत म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन कसलेच इंट्रस्ट आनी इंटेंट दाखोवंक ना म्हापशेचे इश्यूज रिजॉल्व करपाक. आतां ही नोटीस आयला तरी कितें व्हडलें तेंच्यांनी मनार घेवंक ना, पण हो मुद्दो सगळ्यां समोर आयलो. सो त्या खातीर हेल्थ ऑफिसराकूय देव बरें करूं म्हणटा, तेंच्यांनी आपले कार्य केल्लें आसा. पण बेसीक हितून जे बारीक बारीक इश्यूज आसा सगळे सांगलेलेच आसा, पण एक बेसीक म्हाका सांगूंक कशें दिसता ते मेंटेनन्स बिल्डिंगेची, मागीर ड्रिंकींग वॉटर ते प्रोविजन ना थंय वेंडरांक, लोक येता तांकां, सिलींग फॅन्स नॉट वर्किंग, हे अशे बारीक जे मुद्दे आसात ते सद्या दुर्लक्ष करतात. महिलां खातीर टॉयलेटची वेवस्था, चेंजिंग रूम्स, तुम्ही पळयत जाल्यार म्हापसा फिश मार्केटीन गेले जाल्यार मॅक्झिमम वेंडर्स ही महिला आसात आनी थंय तांकां उदकान घाणीन बसचें पडटा. एक जर बेसीक टॉयलेट फॅसिलिटी ना, चेंजिंग रूम ना, उदकान भिजून बाबा मागीर चेंज करतली घरा वयता तेन्ना जाल्यार ते प्रोविजन ना, आनी दीसभर उदक ना आनी एक फॅन ना जाल्यार कशें रावप? पर्रीकर CMD आसतना सगळे प्लॅनिंग केल्ले, जे म्हापसा मार्केटाक लागून पार्किंग जे एक्झिस्टिंग बस स्टँड आहा थंय ऑलरेडी पास केल्ले, PDA बी ते एप्रूव जाल्ले, पूण अजूनही ती कामां काय फुडें वचना. पूण म्हापसा मार्केटाक पार्किंग जाय निश्चित जायच. ते बाद आतां बाकीच्यो इतर जे म्हापसा मार्केटाचे रोड म्हण फेमस मार्केट जाल्यार म्हापसा मार्केटाचे रोड बी बरे जाय, पण हेचेरूय लक्ष ना. आमचे सगळे ह्या वेळोवेळी आमी ते तेंच्या लक्षान हाडटा पूण जायना. एक सिंपलच इश्यू, म्हापसा मार्केटान आतां आमचे कडेन 175 शॉपां आसा जे आमी थोडी ऑक्शनूय केल्ली आहा, पण तांकां प्रॉपर आमी फॅसिलिटी दिवंक ना, जावं तांकां लायट फॅसिलिटी ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफीत नावेली विलेजर्सान टायब्रेकरा वरवीं गार्डन एंजला आड 8-7 अशे जैत मेळयले.
नावेली रोजरी चर्च खेळामाळार रंगिल्ले नावेलीम विलेजर्स सर्तींत नावेलीम विलेजर्स युनियनान गार्डियन एंजलाक 8-7 अशा फरकान हारावन सर्तींत आपले वर्चस्व गाजयले. आता फातोर्डा सुपर कप चलता ताचेर कितें म्हणटा? गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात फुडले 7 दीस कांय सुवातांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या दिसान तापमानात कांय प्रमाणांत वाड जातली. घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना, पूण कांय सुवातांनी अचकीत हलको तो मध्यम पावस पडटलो. सकाळच्या वेळार तापमान थंड आसतले. दनपारा उष्णताय जाणवतली. आयतारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. मध्यम पावस, वत पावसाचो खेळ. पावसाचो खासा अलर्ट ना. सकाळी तापमानात थंडसाण. दनपारा उष्णताय. तापमानात कांय प्रमाणात वाड. आयतारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या अज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.